on the biggest vaccination on top. So we have to follow on the first year. So, but only thing is that NPT COVID Center and JCB together will be different. Yeah. So, हॉस्पिटल विजीट हांवें दिला कारण एकूच हांगा आमचे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इकालीन लेड बाय डॉक्टर अनिल उमरासकर एज वेल एज डॉक्टर विवेक these other doctors, nurses and the support staff बरे काम करता पूण इतले ते हार्ड वर्क केला आसतना सुद्दां एकदा लोकांक दिसता कामूच जायना कित्याक लोक हितून प्रॉब्लेमान येयला म्हणून हें दुयेंस असलें आसा हें दुयेंस पयलें नाशिल्लें आख्खे जगाक आख्खे भारताक आख्खे गोंयांत हे प्रॉब्लेम आमकां भोगचे पडटा आनी हे प्रॉब्लेम भोगतना फ्रंटलायन वर्कर्स जे आमी म्हणटा पयले दोतोर नर्सीस सपोर्ट स्टाफ MTS सगळे मुखार सरून काम करतात आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा जाय देर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रुवमेंट म्हणलेलें आसा कितलेंय बरें काम केलें आनी इम्प्रूव जावपा जाय सिच्युएशन ट्रिटमेंट मेळटा तेजो आनी खूंय सुदार हाडपा जाता खूंय खूंय कितें शॉर्टेज आसा कमीपण खूंय पडटा तें आमी भरून घेवपा जाय ताका लागून हांव आज मुद्दम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान येयला कालूच येच्या आदी 2-3 गोश्टो म्हाका फीडबॅक आशिल्ली कित्याक हांव कॉन्स्टंट टच आसलो एक म्हणल्यार ऑक्सिजन नासलें काल माननीय मुखेलमंत्र्या कडेन उलोवन हांगा ऑक्सिजन एवेलेबिलिटी इमिडिएटली नासली ती आमी उणेंच उणें 40 सिलिंडर हांगा एवेलेबल केल्ले आसा तेच बरोबर डॉक्टर नाशिल्ले डॉक्टर अनिल महेंद्र दत्ता एक कन्सल्टंट म्हणून हांगा अपॉइंट केला DHSान डॉक्टर अनिल उमरासकर आनी डॉक्टर अनिल महेंद्र दत्ता हे दोन्ही कोऑर्डिनेट करतले आनी जाता तितले ट्रिटमेंट मेळटा तो आनीकूय बरो ट्रिटमेंट लोकांक दिवपाक ऑक्सिजन आसल्यार जातलें ऑक्सिजन दिता आसतना GSIDC नांव नको कित्याक लागून ते डिले केला ऑक्सिजन जी पायपलायन येवपा जाय हिंगा सपोज डायरेक्ट ऑक्सिजन कनेक्ट करपाक मेळपा जाय आसलें तें मेळना कित्याक दीस इज अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हें जावपा जाय आशिल्लें आतां GSIDC जुड्या कडेन हांव उलयलां जाता तितले बेगीन हें फास्ट ट्रॅक कर आनी इमिडिएटली हें काम जावपा जाय आजूच हांव सांजचो CMA मेळटलो ताबडतोब हें काम करपाक आनीकूय इम्प्रूव जातलें कित्याक ऑक्सिजन आसपाकूच जाय आतां आमी सेकेंड वेवाचेच उलयता थर्ड वेव आनी येवपाचो आहा सो वी हॅव टू बी प्रिपेर्ड स्टाफाचे आमी 3 नर्स आनी 3 मल्टीटास्किंग वर्कर्स न्यू ताबडतोब फ्रॉम नाव ऑनवर्ड्स हांगा काम करपाक लागिल्ले आसा टू शोर अप द एवेलेबल स्टाफ टू वर्क फॉर द पेशंट हे भाशेन आनी दुसऱ्यो बारीक बारीक गजाली आसल्यो त्योय आमी हांगा सॉर्ट आउट केल्ले आसा डॉक्टरांक तरी आमी सपोर्ट दिना नर्सिसांक तरी आमी गव्हर्मेंट सपोर्ट दिना हाव यू एक्सपेक्ट देम टू वर्क आनी मागीर तांकां ब्लेम करपाचें हांवें तांकां सांगलां एवरी वीक खंयचे आमी आतां सांगून वयता सरकार हें करतले कित्याक जालना केन्ना जातलें कितले बेगीन तें कंप्लीट जातलें हांव येतलो हांगा स्टॉक घेवपाक म्हणजे जाला काय ना तें पळोवपाक आनी हे भाशेन म्हाका दिसता सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चिकालीन सादारणपणे एक बरो ट्रिटमेंट दिता ते कोवीड पेशंटांक जावपा जाय आनी सगळ्यांची आमची तेजेर प्रयत्न आसतले हांव हांगा आतां आयला तेन्ना आमचे सगळे इलेक्टेड जे मेंबर्स आसा कावन्सिलर आसून दी आमचे चिखलेचे आनी बोगमाळेचे सरपंच आसून दी आमचे जिल्हा आसून दी सगळे येयल्ले आसा काळजी आसा म्हूण लोकांची
हांगा आतां हांव येयले तेन्ना म्हाका कळ्ळां की एक फ्लोर सेकंड फ्लोर जे हॉस्पिटलाचो आसा सडनली प्रायवेटायज करपाक सोदता म्हूण पण एक प्रायवेट पार्टी दिला 60 कोविड पेशंट घालपाक. हें कितें? हांव एक सांगपाक सोदता एज MLA एंड मिनिस्टर फ्रॉम मुर्मुगांव एंड दिस इज इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी चिकालीम दाबोलीम. खंयचे परिस्थितीन ही गव्हर्मेंट फेसिलिटी हे गव्हर्मेंट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चुकून सुद्दां हांव प्रायवेटायज करपाक दिवपाना. आमी बांदता बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर, आमी इतले पयशे मोडटा लोकांचे भलायकी पळोवपा खातीर आनी काडून प्रायवेटाच्या हातीन दिता. हे खंयचे नियम काय म्हणटा हे कोणें डिसिजन घेयला? हांव हांगा बसलेलो आसतना माननीय मुखेलमंत्र्या कडेन उलयलां. हांव खंयचे परिस्थितीन हे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चिकालीम प्रायवेटायज करपाक दिवपाना. जाता तितले गव्हर्मेंट फेसिलिटीज आमी इम्प्रूव करया. इवन फाल्यां OT देखून म्हणटा ते ऑपरेशन थिएटर हांगा ऑपरेशनल करून हांव दाखयतलो. हांव स्वताची जबाबदारी घेता हेजी मुखेलमंत्र्याच्या आदारान. आनी हांव एकूच सांगपाक सोदतां अंडर नो सर्कमस्टन्सीस वी वील अलाव प्रायवेटायजेशन ऑफ दी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एट चिकाले. जे वाडटा आनी मरणूय जाता आमी कितेंय करपाक रेडी आहा हें आमी लोकांक सांगपाक सोदता. आनी जाता तितले बेगीन सिच्युएशन नॉट ओन्ली नॉर्मलायज करून एक बरे स्थितीन हाडून बऱ्यांत बरी स्थिती हाडपाक ट्राय करतले. गव्हर्मेंटाक पूर्ण खबर आसा हो सेकंड वेवूच चालू आसा, थर्ड वेवूय येवपाचो आसा. आमी खऱ्यांनी प्रिपेर्ड आसपा जाय, तयार आसपा जाय. आतां आमी तयारी खातीरूच ही मिटींग दवरलेली आसा. आमकां जाय दाबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी टू स्टार्ट वीथ जाता तितलो 100% करपाक आमी डिसायड केला. जेन्ना 18 ऑनवर्ड स्टार्ट जातले आमी व्हॉलंटियर्स भायर काडून लोकांक भायर काडून वॅक्सिनेट करतले. कित्याक देर इज नो अदर ऑल्टरनेटीव. जाता तितले लोक वॅक्सिनेट जावपा जाय हें आमी लक्षांत दवरपा जाय. आनी अशें केल्यारूच म्हाका दिसता जे आमी पळयता इतले डेथ इतले लोकांचें मरण जालें, इतले लोक दुयेंत पडले हें जावपाना. ही परिस्थिती आमी रिवर्स करपा जाय. रिवर्स करपाक आमकां ताकद आसा. रिवर्स करपाक सगळ्यांनी मेळून काम करपा जाय. म्हाजी एकूच म्हणणी हो टिका करपाचो टायम न्ही. टिका करपाचे जे टिका करता सरकाराक, जे टिका करता थोडे लोकांक हें मातशें सोडून दिया. सजेशन दिया कितें कर